की साहित्यिक मळाचेर सुद्धा साहित्यिकांचे जे कॉन्ट्रिब्युशन आसा, आमची सोसायटी उभी रावता, सोसायटी कित्याच्या आधाराचेर उभी रावता, सोसायटीचे स्वतःचे एक सोसायटी उभी रावपाचे वेगवेगळे तरेचे प्रत्येकाचे पॅरामीटर्स असतले, पण सोसायटी ज्या संस्कृतायेच्या आधाराचेर उभी रावता, ज्या सोसायटी एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन वता, कल्चर एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन वता, त्यांना तातून सगळ्यात व्हडले जर कॉन्ट्रिब्युशन कोणाचे आसत जाल्यार तो बरोवपी जो साहित्यिक आसा तेजे सगळ्यात व्हडले कॉन्ट्रिब्युशन आसा अशें हांव सदांच पाळटा. कारण जर बुकां ना, जर बुकाचेर बरोवपी ना आनी बरयल्ले जर वाचपी ना जाल्यार ते साहित्य मुखार वचचें ना, ते साहित्य फुडें वचचें ना आनी तेजेच वांगडा सुद्दां एक सोसायटी डेव्हलप जावची ना. आनी म्हणून ह्या साहित्यिकांचो आशिल्लें कॉन्ट्रिब्युशन सोसायटीच्या डेव्हलपमेंटा भितर हे कॉन्ट्रिब्युशन सदांच खूप व्हडलें आसा. म्हणून उलयता आसतना तुमी म्हटलें की 20 रुपया म्हटलें, 20,000 रुपयाचो भोवमान दिवपाक तुका 20 रुपया दिवपाक. पूण म्हाका एक दिसता की हांगासर आशिल्ल्या साहित्यिकांक जर विचारीत तुमकां 20 रुपया काय 20,000 रुपया, तेजे मोल तेंकां ना 20 रुपयाचे का 20,000 रुपयाचे का. ते सगळे साहित्यिक आसा, साहित्यिकाक केन्ना पयशाचें मोल नासता, तेका मोल जर कितें आसा जाल्यार तेका मोल त्या विचाराचें, स्वतःच्या पेनाचे आणि तेजे भितर आशिल्ल्या शब्दांचे मोल जे आसा हे साहित्यिकाक सगळ्यांत चड आसता. आणि अशा तरेच्या साहित्यिकांचो आयज हांगासर भोवमान जाता ही एक खूप व्हडली गजाल आसा.